सोमारा सकाळी मडकय नवदुर्गा देवळाच्या वाठारांत बरोच बोवाळ जालो. गांवकारांनी पुजाऱ्यां मदीं बरेंच पेटलें. कांय गांवकारांनी पुजाऱ्याक मारबडय लेगीत केली. देवीक येता त्या भाविकांनी दिल्ले नाल्ल, तांदूळ आनी हेर गजाली लोकांनी हिसकावन घेवपाचो यत्न केला. हो वाद मुर्तेपुरतो मर्यादीत उरूंक ना, आमच्या उत्पन्ना मेरेन पावला, अशें पुजारी म्हणटात. सकाळी देवळांत जे कितें रिच्युअल्स आमचे वर्स पद्दती प्रमाणे जाता, देवळांत सकाळी लोक जे कितें ओटयो बी भरपाक येता तेन्ना काही लोकांनी देवळान येवन आमचें जें कितें उत्पन्न आसा देवळांतलें तें आमचे कडल्यान हिसकावपाचो प्रयत्न केलो. तेन्ना आमी तांकां विरोध केलो, कारण जें कितें देवळांत आमचे कायद्यानुसार जें कितें येणावळ आसा, नाल्ल म्हणा, ताटांतले पयशे म्हणा किंवा तांदूळ जें कितें आमी परंपरागत घेवपाचें आसा ती ऑलरेडी हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्ली आसा. त्या प्रमाणे आमी घेताले जाल्यार थंय मदीं काही लोक येवन ते आमचे कडल्यान हिसकावन व्हरपाचो प्रयत्न केलो, पूण आमी तांकां ते व्हरपाक दिलें ना. आनी मागीर ते दिलें ना ह्या रागान म्हजोच एक भाव विभव वैसास म्हणून तो देवळांतलें ताचें काम जाल्या नंतर कामाक वचपाक लागून घरा येतालो तेन्ना ताका काही भुरग्यांनी आडयलो आनी तातूंत सनत नायक म्हणून जो म्हालवाड्यावयलो भुरगो आसा ताणें ताचेर थापट मारलें. प्रतीक नायक म्हणटात ताणें ताका फाटीर मुठी मारल्यो आनी अशी ताका मारहाण केली. ताका लागून आमी ऑलरेडी आतां पोलीस कंप्लेन करपाक तो गेला, मेडिकलूय ताचें केलां. आतां आमी पोलिसां कडेन आमची मागणी आसा की ताका जेणे मारला ताका जाता तितले बेगीन अटक करची म्हणून. तशेंच हें जें सगळें आतां प्रकरण जें जाल्लें आसा जाल्यार देवळांत आतां पयर जी हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्या एक्चुअली आमकां तेच्याशी कांय संबंद ना. देवळांत आमकां सगळे लोक समान. आमचो जो कितें लढो पयलीं आशिल्लो, आमी प्रतिश्ठाना बरोबर आशिल्ले, कित्याक लागून जाल्यार देवळांतले काही वर्सां पयलीं देवळांतली जी कितें नवदुर्गा देवीची मुर्ती आसा ती बदलपाचो जो कितें प्रयत्न मॅनेजींग कमिटीचो आशिल्लो ताका विरोध करपाक लागून आमी सुद्दां ह्या प्रतिश्ठाना बरोबर आशिल्ले. कित्याक तर आमच्यो पिढ्यान पिढयो ह्याच मुर्तीची सेवा करता कितल्योश्योच पिढयो जाल्यो जाल्यार आमचो सुद्दां एक हें आशिल्लो की बाबा तीच मुर्ती थंय उरची म्हणून. जाल्यार हो विशय आतां त्या मुर्तेचो जायनासतना भलती कडेन पावून आतां उत्पन्ना कडेन पावला आनी उत्पन्ना कडेन येवन जें कितें येणावळ आसा आनी जें कितें देवळांतलें आसा तें सगळें हिसकावून घेवपाचो हो सद्या प्रयत्न चालू आसा. ताका लागून ह्या कामाक आमचो विरोध आसा. देवळांत आमकां मॅनेजींग कमिटी जावं किंवा प्रतिश्ठान जावं ग्रामस्थ जावं आमकां सगळें सारकें. आमी तांच्या खंयच्याच हातूंत हस्तक्षेप केल्लो ना. त्या देवळांत थंय पावती काडटा, फंडपेटी दवरल्या आनी जें कितें आसा तें तांचें तें करता. आमकां तातूंत कांयच संबंद ना. आमचें जें कितें काम आसा देवळांतलें, जें कितें देवीची सेवा आमी परंपरागत करीत आयिल्ले आसा त्या प्रमाणे आमी ती सगळी सेवा करता. आनी ज्या प्रमाणे बायलॉजान जें कितें कॉम्प्रोमिसांत आमकां जें कितें येवपाचें म्हणून बरयल्लें आसा त्या हायकोर्टानूय आमचे सगळे रायट्स मान्य केल्या, मॅनेजींग कमिटीनूय आमचे सगळे रायट्स मान्य केल्या आनी त्या खातीर जें कितें आमी घेवपाचो अधिकार आमकां आसा तितलें आमी घेता. बाकीचें आनी खंयच्याच हातूंत आमी इंटरफियर जायना. तुमकां जर जाय जाल्यार म्हाजे कडेन हायकोर्टाचें हें आसा, जी कितें ऑर्डर जाल्या ती म्हाजे कडेन आसा की देवळान आमी परंपरागत करपाचें म्हणून जी कितें ऑर्डर जाल्या ती म्हाजे कडेन ऑर्डर आसा हायकोर्टाची. हय 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 बाकी आनी इतर कितें तांचें इंटेन्शन आमकां खबर ना, आनी कितें इंटेन्शन आशिल्लें जाल्यार. पूण देवळांत जें कितें सुरळीत चलपाक जाय आमचें काम आमी करता. आमकां आनी इतर बाकीचें जें कितें मुर्तेचो आनी हायकोर्टाची तांची ऑर्डर जें कितें तांची केस भायर मारल्या आनी जें कितें आसा तातूंत आमच्याशी कांय संबंद ना. सो हेजे पयलीं तुमी जेन्ना वाद निर्माण जाल्लो तेन्ना तुमीच गांवांत भोंवून लोकांक एकठांय करताले? आमी गांवांत भोंवना. प्रतिश्ठान म्हणून जें कितें आशिल्लें तांचे बरोबर आशिल्ले तुमी ना. प्रतिश्ठान म्हणून जें कितें आसा तांचे बरोबर आमी आशिल्ले. आमी गांवांत आमी जावन सगळे कडेन आमीच जावन वचून करूं ना. प्रतिश्ठान म्हणून जी कितें हें आसा, संस्था आसा ताजे बरोबर आमी आशिल्ले. कित्याक जाल्यार ही मुर्ती तशीच उरची आनी अजुनूय आमचें हें आसा की ही मुर्ती बदलपाची ना. हो स्टँड आमचो कायम आसतलो. हाजे फुडें परत समजा जर कितें संघर्श जालो, मुर्ती बदलपाक बी जाय जालें जाल्यार गैसाज म्हणून आमी जें कोण आसा ते आमी ही मुर्ती कशीच बदलपाक दिवचे ना. जेन्ना मॅनेजमेंट अस्तित्वान आशिल्लें तेन्ना तुमी कितें 50-50 करताले? ना. जी येणावळ येता तेजी तेन्ना कांयच 50-50 जायनाशिल्लें. एज पर पयलींच्यान ट्रेडिशना प्रमाणे आमी जें कितें घेवपाचें आसा तें आमी घेताले. 2008 वल्लभ कामत प्रेजिडेंट आशिल्लो, ताणें आमकां टर्मिनेशन लेटर दिवन थंय देवळांत बी जें कितें येता तें तांणी व्हरपाचो प्रयत्न केल्लो. ताजेर आमी केस घातिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक. तेन्नाय प्रयत्न जालो. तेन्ना मॅनेजींग कमिटी कडल्यान प्रयत्न जालो व्हरपाचो. सो मागीर केस फावरान जाली तुमच्या? हय. खंयच्या वर्सा? 2000 कितल्यान जाली? इर्शा लागाची केन्ना जाली?
एप्रिलान जालें तें पोरू ना ती पुरुची इर्षाद तुला आठान एप्रिलान एप्रिलान जाल्लें ऑर्डर इर्षाद आगान केन्ना दिल्ली 14 दिल्ली ना इर्षाद आगान केन्ना दिल्ली इर्षाद आगा जज आशिल्लो ताणी आमकां इंटरीम रिलीफ दिवन आमच्या सायडीन ऑर्डर दिल्ली ती ऑर्डर आमचे कडेन आसा तुमकां दाखोवपाक जाय जाल्यार सो मागीर 14 जेन्ना ऑर्डर जाली मागीर तुमी 14च्यान मागीर तुमी हाडपा लागले येणावळ काय 14च्यान मागीर प्रतिश्ठान आनी त्या मुर्तेचो विशय सगळो जालो हय. आनी तेन्ना ते मॅनेजींग कमिटी हांगा आशिल्ले आनी मॅनेजींग कमिटी आनी प्रतिश्ठान हांच्या मदीं जावन मामलेदार आयलो आनी ते कोर्टाची ऑर्डर जाली की मामलेदारान व्हरपाचें म्हणून थोडे वर्सां ते मामलेदारांनी व्हेले थोडे वर्सां मागीर प्रतिश्ठान आमचे बरोबर आशिल्ले उत्सव करपाक जाय उत्सव करपाक आमचे कडेन पयशे ना अशें बी प्रतिश्ठानान सांगिल्लें ताका लागून तेन्ना आमी तांकां दिल्लें की ते व्हरा म्हणून आनी मागीर तांणीच ठरयलें की आमी 70% घेता 30% तुमकां दिता काय 30% तुमकां दिता 70 आमी दवरता अशें कितें तरी तांणी ठरयलें पूण ते आमकां केन्नाच कांय दिल्लें ना 70% तुमकां केन्नाच दिवना केन्नाच दिवना सो कांय भावीक अशें म्हणटा की पयलीं तुमी लोकांक बरोबर आशिल्ले मुर्ती बदलपा खातीर मुर्ती बदलपाक आतां अचानक तुमी कमिटी बरोबर वयता सो हितून कितें तथ्य आसा पळय कमिटी बरोबर वचपाक आमी कमिटी फुड्यान काय गेल्ले ना कमिटी बरोबर आमी केन्ना प्रेस घेतलेले ना आमी मॅनेजींग कमिटीक हांगा केन्ना हाडिल्ले ना बरें मॅनेजींग कमिटी हांगा येवपाक आमी केन्ना प्रयत्न केल्लो ना कोर्टान अजून पर्यंत आमचो स्टँड लोकां बरोबरूय आसा की लोकांचो स्टँड कितें आसा की मुर्ती बदलपाची ना तेन्ना आमी लोकां बरोबर आसा की मुर्ती बदलपाचो ना ह्या विशयाचेर बाकीचे जे कितें हें करतात तातूंत आमी इनवॉल्व ना तांचे बरोबर अजून आमचो परतूय सांगता अजुनूय आमचो तो स्टँड आसा की जर मुर्ती बदलपाक जर कोणी आयले जाल्यार पयलीं विरोध ताका आमचो आसतलो आनी आमी ही मुर्ती केन्नाच बदलपाक दिवचे ना गांववाल्यांचें म्हणणें आसा की जी पळय येणावळ येता देवस्थानान ती आतां पर्यंत तेंचो कांय तरी तुमीच व्हरता म्हणटे वार्षिक सो तरी आसतना तुमी म्हणटा की तेंचो सगळो ते हेजेर हें आसा म्हणटा तुमी येणावळ कितें येता गांवकारी हें कशें कितें काय म्हणटा ना आतां सकाळीं तुमी व्हिडिओ पळयलो आसतलो येणावळ व्हरपाकूच ते आयिल्ले म्हणून हो सगळो वाद जाला पूण एज पर कायद्यानुसार ती येणावळ आमी घेवपाची म्हणून ऑलरेडी ऑर्डर जाल्या तेच सांगलें तुमकां ना ही केन्नाची ऑर्डर आतां रिसंटली पण तेच्या पयलीं तुमी व्हरनासले ताच्या पयलीं मदीं मामलेदार येवन व्हरतालो मॅनेजींग कमिटी आनी नवदुर्गा देवी प्रतिश्ठान हांच्या मदीं डिस्प्यूट आशिल्लें आनी ते कोर्टान वचून थंय मामलेदार अपॉयंट जातालो आनी हांगच्यान मामलेदार व्हरतालो अशें आयकलां की तुमी 70% हेच्या पयलीं व्हरताले अशें म्हणून आमी 70% हाजे पयलीं केन्नाच घेतलेलें ना 70% 30% हें कितें तें सगळें प्रतिश्ठानानूच केल्लें आमकां केन्नाच देवळांत जें कितें आसा म्हणजे ज्या प्रतिश्ठानान जें कितें घेतलां तें आमकां केन्नाच दिल्लें ना आज पर्यंत सो ह्याच वर्सा तुमी कोर्टान वचून तुमी मागीर कोर्टाची ऑर्डर जाल्या ह्या वर्सा जाल्या ही ऑर्डर जी जाल्या ती आमच्या आनी मॅनेजींग कमिटीच्या मदीं जाली आमच्या आनी प्रतिश्ठानाच्या मदीं कोर्टान केस नाशिल्ली कांय नाशिल्लें आनी नाही बी केस तुमी केस घातलेली मॅनेजमेंटाची मॅनेजमेंटाचेर हय 2008 जेन्ना आमकां टर्मिनेट केल्लें तेन्ना आमी केस घातिल्ली आनी ती केस घालून मागीर ताजेर मदीं ऑर्डरी जाल्ल्यो आसा इर्षाद आगा म्हणटात तांणी ऑर्डर दिल्ली आसा की देवळांत जें कितें येता तें सगळें आमी घेवपाचें म्हणून ताजे नंतर मागीर तांणी हायकोर्टान अपील केलें आनी हायकोर्टान अपील केल्या नंतर मागीर हायकोर्टान आमकां जाता तें सेटल कर सांगलें आनी सेटल कर म्हणटकच आमचे जे कितें रायट आमी जे कितें प्रेयर्स मांडलेल्यो कोर्टान त्यो तांणी मान्य केल्यो म्हणटकच आमकां तें सेटल करचें पडलें थंय सो तुमी कितें कितें मागलेलें भितर म्हणल्यार आतां सद्याक कितें येणावळ येता ती तुमकां दिवची म्हणून टोटल आमचे एज पर बायलॉज जे कितें आमकां येवपाचें आसा तें आमी सगळें मागलेलें बायलॉजाचेर सगळें बरयल्लें आसा नाल्ल तांदूळ आनी जें कितें आसा पेरिशेबल आयटम्स सगळें तें आमकां येता तिर्साचे टाटातले पयशे आमकां येता ते सगळें आमी घेवपाचें आनी ऑलरेडी बायलॉजान सुद्दां तें आसा की आमी घेवप म्हणून तुमी म्हणटा की तेणी हिसकावून व्हरपाचो प्रयत्न केलो पूण पयलींचे कितलेशे मटेरियल भितर पडोना ते थंय पुसलेले जे आसा ते मॅनेजींग कमिटी आनी प्रतिश्ठानाचे मदीं जे कितें डिस्प्यूट जावन कोर्टान जे कितें मामलेदाराक घेवपाक ऑर्डर दिल्ली त्या खातीर ते थंय पुसलां तातूंत आमी कांय हें करपाक शकना कारण मॅनेजींग कमिटी आनी प्रतिश्ठान हेंच्यो कितें ऑर्डरी जावन मामलेदारान ते घेतला जाल्यार ते तांणी पळोवन ताजें कितें हें करपाक जाय आशिल्लो एक्चुली पूण ते दोगांनी कांय केलें ना ताच्या मदीं आमी मॅनेजींग कमिटीक लेटर केल्लें की आमकां उत्पन्न म्हणजे आमचें जें कितें हें आसा तें आमकां दिया म्हणून पूण तांणी तेन्ना आमकां कांय दिवना सो आतां तुमचो स्टँड कितें आसतलो आमचो स्टँड इतलोच आसा की जें कितें देवळांत परंपरागत चलता आनी जें कितें आमकां येणावळ येवपाची जें कितें आसा नाल्ल म्हण तांदूळ म्हण तिर्थाचें ताट म्हण किंवा बायलॉजान ज्या प्रमाणे आसा किंवा हायकोर्टाचें आतां हें आसा त्या प्रमाणे आमचें काम आमी करता आमचें घेवपाचें आमी करता बाकीचें इतर आमकां कांय हें लागना
तेंचेर कितें कंप्लेन करूना तुमी ते हिसकावून व्हरतात ते? केल्या न्ही कंप्लेन आता तेंचेर केलें? आतांच केल्या आजूच जाला न्ही सकाळी कितले जाणांचेर केलें? आजूच सकाळी जाला न्ही कितले जाणांचेर? आता ही आता मारले ती कंप्लेन केल्या बाकीचे आता ना ते कंप्लेन करपाचे आसा कारण आता रिसेंट जाला न्ही ते अजून आमी आयज सकाळीच जाला. हय सकाळीच जाला आणि ऑलरेडी पोलीस बी हांगा आसा न्ही ते बाकीच्यांचेर कंप्लेन करपाचे आसा पूण जो सनत नायक म्हणटा ज्याने विभव भेसास म्हणटा ताका मारलो ताचेर आमी ऑलरेडी कंप्लेन केल्या बोधो तेणें विभव बसयता आपल्याक कोणी मारलो तो आपल्याक पळोवना म्हणून. ना ताणें नांव सांगलां आसतलें हेजेर हांव जाय जाल्यार हें करता पोरणी मूर्ती गेल्यार उत्पन्नय वतलें म्हूण पुजारी मुर्ते वटेन असो गांवकारांचो आरोप. ची आमची प्रेस कॉन्फरन्स कित्याक लागून आसा की तुमकां कळोवपाक येयले आमी की आयज जग कितें घडामोडी जाले त्यो जात्रेची नोंद जावन सारकी 15 दिसांची नोंद जाता ती आयज संरक्षण नोंद म्हणटा तिका ती आयज हे संरक्षण नोंद अख्खे गांवचे लोक कुळावी सेवेकारी भक्तगण तेंचे सगळ्यांच्यो बायल्यो आयज देवीक उठी भरपाक येता तेन्ना सकाळी फुडें संक देवूळ ओपन जाता तेन्ना आमी सगळे त्या बायलांक सगळ्या लायनीन उबे केले आनी स्टार्ट जाले उटी घेवपाक भितर स्टार्ट जाले एक 2-5 मिनटां भितर तेंची बायलांची लायनूच स्टॉप जाली लायन स्टॉप जातकीर आमी सगळे भितर गेले कित्याक लायन स्टॉप जाली भितर वचून पळयत जाल्यार हे देवळाचे भट जे बायलांक तांकां आमच्या भोविजनाच्या बायलांक कितें कितें मेटमेट्टे म्हणपाक लागले तुमकां शिस्त ना हें ना सारकी उबी रावना हें करिना तें करिना तेन्ना आमी तांकां विचारपाक गेले तांकां तुमी कित्याक अशें म्हणटात तेन्ना ते आमकां परत प्रत्युत्तर केलें तुमी ह्या दिसांनी तुमकां सामान कितें आसा तें ती कशी गर्दी करता सामान कितें आसा सामना आमी हात घातलो कित्याक लास्ट टायम आमी अशें सगळें सामान एक करून मागीर मामलेदाराक दिल्लें ते मामलेदारान भितर दवरलेलें ते हितून आमी तें सामान काडपाक हात घातलो सगळें हांवें पयलें हात घातलो तेन्ना म्हणपाक तुमी जाका घातलो नाका तो आमचो हक आमचें तें आमचें देवूळ अशें तेंचें प्रत्युत्तर तितून एकलो येयलो आनी ते बायलांक दुखून उडयलो ते बायलांक दुखून येयलो तेगेलो चेडो येयलो आनी 2 जाणांले बायलांच्या चेड्यान येवन दिताले दिसता तांकां आनी मागीर तो मातसो बोवाळ जालो एकामेकाचो तोंडाचें मागीर कितें आसा 10 जाणांचें तोंडां कोण कितें उलयता तेका हिशोबूच ना ते कदाचित तुमकां तेणी कितें व्हिडियो करून धाडला आसतलो तेवूय पळयात तुमी अशी गजाल घडल्या सो आतां तुमचे 2 जाणां भुरग्यांचेर कितें कंप्लेंट केल्या तेंच्यांनी म्हाका दिसता तांकां एसॉल्ट केला म्हणून कितें तरी तीच तेच सांगपाक सोदता हांव तुमकां ते बायलांक पळय तेणी दुखयलेले न्हू तेंगेले चेडे तेणी तांकां ते विचारला आसतले तेणी विचारलो आसतले ती पळय ते म्हणटा तेणी तांकां मारले हे तुमकां आतां पयलीं उलयताले पळय हीच गजाली सो तेजे बद्दल कितें कंप्लेन बी करपाचें तेजे आमी अवश्य आन्सर ते करतले अवश्य करतले कोर्टाची ऑर्डर आसा जी हेणावळ देवळान येता पळय न्ही ती तांकां व्हरपाक अधिकार आसा म्हणटा ते सो ती तुमी खंय तांकां व्हरपाक दिना अशें तेंचें म्हणणें तेजेर हांव उलयतां जेन्ना 24 तारखेक जात्रा जाल्ली पळय तेन्ना भरपूर लोक गांवाचो खंयचे खंयसून येयल्लो आनी लायन सामकी फुडें पावल्ली आनी वताक लोक तो हेक जावन गायनीराव गुळोवन पडटाली तेन्ना आमच्या बायलांनी येवन ते सगळे हे वेवस्थीत हे करून तेंचे कडेन हँडल जावचे नाशिल्ले ते इतके लोकांचे तेन्ना बायलांनी सपोर्ट दिवन तांकां सगळे अरेंजमेंट करून हे केल्या तेन्ना आमकां येणावळीची गरज नाशिल्ली आमकां स्वार्थ ना आमी निस्वार्थान हे केल्या सेवा केल्या त्या वेळार आयज 15 दिसांनी नोम आसा ती संरक्षणाची नोम त्या दिसा सगळ्यो बायलो येवन होटी भरता देवूळ संक स्टार्ट जाता तेन्ना हे भटांनी भितर बायलां मदीं दुखलूंक घातले एकटे बायलेच्या हातीक सुद्दां काकण लागलेले आसा जाल्यार हांकां शिस्त ना हे ना म्हणून तेन्ना हे भुरग्यांनी आमगेल्या हात घातले तेन्ना हे विचारता आमचे अधिकार आमकां नाका आशिल्ले ते तुमकां जात्रेच्या दिसांनी सहकार्य केल्ले न्हू तशेंच आमी सहकार्य करपाक येयली फुडें आनी हितून आमी तुमगेलो हक्क घेता म्हणून कितें म्हणून हेजेर हे आनी म्हाका सांग एक हांव सगळ्यांक हेका विचारता भट हे सेवा करूंक आसता काय ते मालकी हक्क दाखोवपाक आसता खंयच्या देवळांनी आसा मालकी हक्क तांकां सेवा करपाक आपयले आसता सेवा करूंक हे केले आसता देवीची ना मा देवीचेर हक्क गाजोवप ना सगळ्यांची देवी आसा ही सगळ्या भोवजनांची देवी
गाड्यान 10 जाणांच्या मानात हे भट गेल्ले आसा. म्हाका सांग हे भट गेल्ले आसा अशें आसा आमकां सहकार्य करता. आमी गेले तांकां आतां ते कितें म्हणटा आतां आमचें देवूळ तेंचें देवूळ म्हणटा आमचें देवूळ न्हू हितून अड्ड्यार हात मारून. म्हाका सांग आमी गेल्ले म्हणटा ते मुर्ती खातीर गेल्ले. मुर्ती खातीर गेल्ले म्हणून बरोबर आसा. मुर्ती खातीर गेल्ले तुमकां मुर्ती काडटली म्हणून मागीर तुमची येणावळ वयतली म्हणून तुमी हे केल्ले आनी तुमी फक्त येणावळी खातीर गेल्ले 10 जाणांच्या मानार. तुमी मनानसून देवी जाय म्हणून वचनाशिल्ले. आता 9 वर्ष जाली आम्ही त्यांच्याकडे काहीच वाद बसून तसं करून आम्ही अचानक देवळात 4 कशे मांडले ते आणि हे भट ते 7 वाड्यांचे भोवलेले की हे देऊळ तुमचे 7 वाड्यांचे देऊळ गावकऱ्यांचे देऊळ आमच्या कोर्टान वचून आमचे ऍडव्होकेट अमृत कासारा वचून हे सांगलेले जे ब्राह्मण खाटीपण नाल फोडटा हे खंयच्या हितून आसा कित्याक भटूच ते जुरामे झाले सामके आम्ही वाद बरोच वाडिल्ल्यान गांवकार आनी पुजाऱ्यांनी प्रकरण पुलिशेंत व्हेलां. वोटी भरपाक आयिल्ल्या बायलांक धक्काबुक्की केल्ल्याच्या आरोपा खाला गांवकऱ्यांनी 3 पुजाऱ्यां आड कागाळ नोंद केल्या. जाल्यार मारहाण केल्ल्याचो दावो करीत गांवांतल्या कांय तरणाट्या आड पुजाऱ्यांनी कागाळ दिल्या. आमी आतां कंप्लेंट दिल्ली आसा. आयचे घरान जाल्लेले इशूचेर कंप्लेंट केल्ली आसा की तेंच्यांनी आमच्या बायलांक धक्काबुक्की करून हे केलां त्रास केल्या आनी तेंचे हात खंय बसलेले आसा तेंचे आनी तेंच्यांनी कितें सांगलां हे देवूळ आसा पळय ते आमचे आनी महाजनाचे आमचे न्ही म्हणून. गांवकऱ्याचे हितून कांयच येना म्हणून फक्त महाजन आनी ब्राह्मणाचे देवूळ म्हणून. कंप्लेंट कोणाच्या विरुद्ध दिल्या तुम्ही आता? आमी गेल्या भटांच्या विरुद्ध. कोण नाव कितें? कितले जाणांची कंप्लेंट दिल्या? 3 जाणांचेर नावां सांगता का म्हणटा? नावां सांगता? सिद्धुराज गैसास आनी श्रीदत्त गैसास. 3 जाणांचे. सिंधुराज आणि दुसरा सो कितें डिमांड आहा आतां? कितें लोकांक कितें डिमांड आसा? पोलिसा कडेन कितें मागणी आहा तुमची? आतां कंप्लेंट दिल्या तुम्ही. कोणाक तरी मारला आणि एक सांगता पुलिसांक तेंच्यांनी कितें सांगलेलें आसा तेका मारहाण केल्या पळय तेणें जाल्यार आपल्याक 2 पाल्यार मारले म्हणून फाट कित्याक दाखयली ती सांग. फाट कित्याक दाखयली ती सांग व्हिडिओ. कोल्यार मारले ते फाटी उबे करताले आणि आमच्या भुरग्यांची नांवां सांगताले. तुमी फाटी देवळान आशिल्ले जाल्यार भायर मारला कोणे पळयला आमी वळखत ना तेका तो कोण तो आमकां खबर ना पण आमी तेका देवळा कडेन पळयला. आमकां फक्त लागता भितर पुरोहित आशिल्ले ते भायल्यान कोण भोंवता ते आमकां लागना. आमकां तेंका कांय संबंद ना. आनी जर आमकां देवळाची संपत्ती खावपा आयल्यार 9 वर्सां आमी आयज झगडोवपा नाशिल्ली. 9 वर्सां जालीं आतां आमी झगडटा. हेणीच आमकां आमच्या प्रत्येक वाड्यांनी येवन हेणी आमकां येल्ली. आमकां कांयच खबर नाशिल्लें. आमकां फक्त शिगम्याची नोम आनी जात्रेची नोम इतलेंच खबर आशिल्लें. हेणी आमकां गांवांनी येवन अशें रातचें न्हीद पडोवप दिवप ना, दिसाची न्हीद पडोवप दिवप ना, दनपारची न्हीद पडोवप दिवप ना. अशें करून आमकां गांवकऱ्या एकठांय केली. बायलांनी एकठांय करत जावप म्हणून बायलो तुमी एकठांय आमकां बायलां एकठांय केले पयलीं. धक्काबुक्की केल्या देवळान बायलांचेरूच तेणी अत्याचार केले देवळान. आमकां मिरसांगे पिठे हाडून दिताले हे बायलांचेर मारा म्हणून महाजनाचेर मारा म्हणून मिरसांगे पिठ्यांच्यो बायलो हाडून दिताले. आनी आयज त्यो बायलो तेंगेले बंगल्यांनी न्हिदल्या. त्यो आमचे बरोबर ना आतां आनी आमकां झगड्यां लायले आतां. ते भितर आशिल्ले जाल्यार भायर कोण येयलो तांकां मारपाक? पुलीस नाशिल्ले? पुलीस फोर्स आशिल्लो सगळो. खंय आयलो पुलीस फोर्स? आतां कोणाचो फोर्स ना. पुलीस आशिल्ले आनी जर आमी तेंचे जर हे व्हरपा आयले पोडी व्हरपा आयले जावं कितें देवीचें कितें साहित्य व्हरपा आसा जाल्यार मामलेदारा कडल्यान तुमी 3 वर्सांचो रिपोर्ट घेया. पुसता भितर अंदूचे हे आसा पळय ते तेंच्यांनी
त्यांच्यानी हे करून घेऊन त्यांच्यानी विकले. आम्ही नाव सुद्धा सांगू शकता. म्हणजे गांवकरी असे वाईट आसा हे म्हणून भायर पळय हे करता पळय ऑल गोवा हे करता पळय ते हे करू नाका म्हणून सांगा तांकां. कित्याक हे आमी आमच्या श्रद्धेन हे करता. खूब जाणांनी लोकांनी आमकां तुमी बरी हे करता म्हणून हे केल्या. इतके वर्सां महाजनांनी देवूळ बंद म्हणून सांगलेले तेन्नाच्यान हे कार्य ग्रामस्थ सगळं मेळून करता जाल्यार आयज हे आमचे म्हणून कशें पावले ब्राह्मण म्हणू शकना ते एकट्याची हे ना. बस थँक्यू. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.